दुसरे हितून कॉपरेटीव बँकेनसून आमी लोन काडले आसा आनी ते आमी नॅशनलायज बँकेचे आमी फारीक केल्ले आसा आनी आतां ते आमकां जवळ जवळ 19% आमी इंट्रस्टान ते आमी कॉपरेटीव बँकेचे आमी लोन फारीक करता आनी ते फारीक करपाक आमी सद्या आतां आमचे कडेन हें ना लोन पेड करपाक आमचे कडेन पयशे ना सद्या परत म्हणल्यार मायनींग बंद म्हणटा आमी आनी कांय करूं शकना न्हू बेकार आमी सद्या आनी वेवसाय म्हणल्यार आमकां कांयच ना आमचे फक्त ड्रायव्हिंग आमी शिकले आमी अनाडी लोक न्हू सरकारान जर काम दिलें जाल्यार आमी तें करपाचें न्हू नाल्यार आमचे कडेन कांय उपाय ना कांयच ना मायनींग सुरू केल्यार आमी कितें जोडटले न्हू आमचे कडेन आनी कांय उपायच ना न्हू हांव आतां डिप्लोमा 3rd इयर करता अल्तिनो पणजे म्हणल्यार थंय सुटी आसता तेन्ना हांव हांगा गॅरेजीन येवन काम करता ग्रिसींग मारपाचें आनी आमचो पप्पा आसा तो पयलींसून वीक आसा म्हणून तेका काम करपाक मेळना आतां मायनींग बंद पडला म्हणून आमकां काम कमी येवपा लागलां हांगा ना पयलीं मातशें काम कितें आशिल्लें आमी जोडटाले बरें आशिल्लें हय मायनींग मातशें बेगीन स्टार्ट जाल्लेली जाय आमकां हांव हांगा असं कमी 7-8 वर्सां तरी काम करता आमकां काम बी बरें आसलेलें आनी आतां सद्या अशी परिस्थिती मायनींग बंद जावन अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की आमकां सद्या काम ना खरें गव्हर्मेंटान जर हस्तक्षेप जर घेत जाल्यार मायनींग बेगिना बेगीन सुरू जातली अशें आमकां दिसता आनी ती बेगिनात बेगीन चालू करून आमच्या सारक्या गरीब लोकांक तेणी मातसो आदार दिवचो आमकां गव्हर्मेंटाची पॅकेजूय नाका आनी कांय नाका आमकां फक्त गाडी ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जाल्लो जाय जेणे करून आमकां काम मेळटलें आमच्या भुरग्यांक काम मेळटलें आनी मायनींग चालू जावपा जाय इतलेंच आमचे कडेन आमची मागणी आसा असो धंदो की रात दीस काम करपाक आमकां जायनाशिल्लें अशें इतलें काम आसतालें भुरगेय खूब आसताले पयलीं सुरवातीक 10-12 भुरगे आसताले तेन्ना काम इतलें आसतालें आनी भुरगे मेळटाले बी अशें पयलीं गॅरेजीन आमच्या 6 जाण भुरगे आशिल्ले आतां मायनींग बंद पडलें म्हणून आतां फक्त 4 जाणांक काडचें पडलें आनी आतां 2 जाणां आमच्या गॅरेजीन ट्रकाचें काम येता आमकां गॅरेजीन आतां सगळें मायनींग बंद पडलें म्हणून आतां कांयच ना हांव घरान एकलोच हांव कमवपी आहा आतां मायनींग बंद पडलें म्हणून म्हाका आतां एकल्याकूच पोवचें पडटा हांगासर आतां कितें करपाचें तें कांय कळना ह्या मायनिंगेक लागून म्हाजें हॉटेल हें पयलीं बरें चलतालें आनी ट्रकाचेर आनी मायनिंगेचेर मेळोन म्हागेलो धंदो बरो वेवस्थीत चलतालो तेकाच लागून हांवें म्हाजे भुरगीं आसा चेडवां त्या दोगांकूय हांवें खांडेपारा बऱ्या इश्कोलान बरी शिकोवणी म्हणून त्या इश्कोलान घातलेली आतां हें मायनींग बंद जाल्यार म्हाजें हॉटेलूय बंद जालें आनी गाडयेचो धंदोय बंद जाला आनी तेका लागून म्हाका आतां असो मोठो प्रश्न पडला की भुरग्यांची फी खंयच्यान भरपाची तांकां गाडयेर वचपाक पयशे खंयचे दिवपाचे तेंचे कपडे बुकां खंयच्यान हाडपाचे तें समजना जालां ह्यो मायनींग कंपनी आसा पळय त्यो आमच्या गांवांनी कितें कितें बारीक बारीक उपक्रम करताले म्हाज्या वार्डान सुद्दां मिनरल फावंडेशनान बालवाडी बांदलेली फॉमेंतो कंपनीन आमकां एक दोतोर प्रोवायड केल्लो गेली 2012तल्यान 12च्या पयलीं ते आशिल्ले पूण 12 बंद जावन सुद्दां तेंच्यांनी 2018 पर्यंत चालू दवरलो पूण आतां पयर 18 तेंच्यांनी अकस्मात तो दोतोर सुद्दां येवपाचो बंद केलो आनी आमी खंयच्या उतरान तोंडान तेंचे कडेन वयतले की दोतोर परत चालू कर म्हणून मागीर 10 हांवें जमीन घेवन हांगा गॅरेज बांदली गॅरेज बांदून एक वर्स 1.5 वर्स सुमार म्हाका काम करपाक मेळ्ळें आनी मागीर मायनींग 12 बंद पडलें आनी आमी सामके अशे त्रासान पडले की 1 वर्सान तरी चालू जातलें अशें धरलेलें 1 वर्स गेलें 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां आतां 18 जालीं तरी पूण अजून आमी निकतें सुरू जावपाक आनी आतां सामकेंच बंद उडयलें आनी आमी सामके त्रासान पडले हे गॅरेजीचेर सुद्दां लोन काडलें